सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानुएल पियेदाद सिक्वेरा ताच्या पयल्या वर्साक. खरीत भाशेन ताचे पासून आमी देवाक दिनवासता, कित्याक आमचे फिरगोजेची जायती ताणें सेवा केल्या. आमच्या फाब्रिकाचो मेंबर कसो आनीक आमचे फिरगोजेचे चिखलेचे फिरगोजेचे मॅनेजमेंटान जायतो हातभार ताणें घातला. खरीत भाशेन ताचे पासत देवाक आर्गां दिवन आयज हे कोरस भरता आसतना ताचे पासत आमी खरीत भाशेन मागता हे मिसाचे भेटेन ताका सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आनी ताच्या घोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण आमी मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकिना मिस्किता हेच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. रॉकी फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताका आमच्या मागण्यांत दवरुया. तशेंच आयज तावन 10वे वर्गाच्यो आनी 12वे वर्गाच्यो बोर्ड एग्जाम्स सुरू जाता. ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर तांच्यो ह्यो परिक्षा बरे भाशेन करपाक फावो तितलो देवाचो आशिर्वाद आनी पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां दी म्हूण तांचेय पासत मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. आसोई दोंगरी, फातिमा सेबेस्टियन, रेजिना मुंदी, मोनिका फेर्नांडीस, दाबोली, कॉपेलबाट, कॅजिटन डिकॉस्टा, आल्त दाबोली, डॉमिनस सायड, जॉन्सन थॉमस, फोंडवे, थॉमस लांदेज ह्या घोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक हे भेटेंत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सगळे आसूं. देवाचें राज तुमचे मोदें आसा अशें जेजू आज आमकां शुभ वर्तमानान म्हणटा. दोर दिसाक हें देवाचें राज एकामेकाच्या भावपणान, एकामेकाच्या मोगान आनी सेवे चाकरेंत आमकां करूंक तो उलो मारता. आमचे जिवितान हें करूंक आमी एकामेकाचो मोग करूंक, आमचो मोग करूंक आनी अदीक पेल्याची सेवा करूंक दोर दिसाक आमी वावरूंक ह्या मिसान खतखत्यान आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी आज पवित्र सभा किरीत भाशेन बागयोंत लियो ह्या श्रेश्ठ गवंड्या आनी धर्मशास्त्राचो उगडास करता. ताणें आपल्या जिवितान सगल्या मदें शांती, भावपण आनी आपल्या बरोवपान एक मनशाकुडाची अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितान तांणी सगल्यांनी एकवटान राव म्हूण ताणें बरोवपाक केली. तेन्ना बागयोंत लियो भाशेन आमी एकामेका सवे शांतीन आनी मोगान जिवंक आमकांय ताची देख घेवन कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरोय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, जेजून नेमलेल्या तीर खोडपाची तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापल्याय. एमकोणाचे पदवेक तिचे जैत व्हरूंक तूं कदींच दिनाय. तर बागयोंत लियोवान श्रेश्ठ गवंड्याचे विणवणेन तिका तूं तुज्या स्वतांत गोठ सांबाळ आनी संवसारांतल्या आडकुडी मदें तुजी शांती तिका निरंतरी भोगू दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बागीवोन पावलून फिलोमानाक बरयलोले चिटी वेले वाचप.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुज्या मोगाची खबर आयकून म्हाका व्हड संतोष भोगता आनी बुजवण मेळटा. तुवें क्रिस्ती भावा भयणीची काळजां समाधान केल्याय म्हूण म्हाका खबर पावल्या. ह्या पासत तुजो कायदो पाळूंक म्हज्यान क्रिस्ता सोवे धीर घेवन तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव ओदीक तुज्या मोगाक उलो मारूंक आनी तुका विनोती करूंक फुडें सरता. हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्या वोन ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी तुका विनोती करता. कोयदी आसतना हांवें जोल्म दिलेल्या म्हज्या पुता ऑनेसिमा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो नासलो, पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलो तसो तुकाय तो चड फायद्याचो जातलो. हांव तुका तुजेशी परतून धाडटा आनी ताचे बराबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटा. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवी म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खोशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे उदार कुशेन येवचो आनी हांवें तो जोंबून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ऑनेसिमाक घोडी तुजे सोडशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बराबर सदांकाळ आसचो, पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामा वोन ओदीक व्हरतो एक उपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली उपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोवे भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक उपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय तेच भाशेन ताकाय घे. ताणें जर तुका कितें वायट केलां वो तुका कितें देणें आसा जाल्यार तें म्हज्या हिशोबान घाल. हांव पावलू म्हज्या हातान काशा हें बरोवन दिता. हांव फारीक करतलो. तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना. तूंच म्हजें रीण. तर म्हज्या भावा सोम्या सोवे भाव कसो हो उपकार म्हाका करतलोय म्हूण रावता. क्रिस्ता सोवे म्हज्या काळजाक नवो जीव भर. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. परतून म्हणुया. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीट करता. बुकेलेल्याक तो गिरास दिता. कोयद्याच्यो साखली सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पोर कुड्ड्याचे दोळे उगडटा. बागोवलेल्याक नीट उबी करता. परक्याक राखता. अनाथ भुरग्याक आनी विधवाक सांबाळटा. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर उपुरबाय करता, पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिडकेचे पिणकेन तुजो देव तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उबी रावुया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy.
Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फाटे. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावता तो सुबाम फळां दिता. सर्वेस्पराक जोय. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिसेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली, नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हे पळय हांगा आसा तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना, तर जाणू जायात देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, ओ पळय हांगा आसा, वो तो पळय थंय आसा, भायर सरूं नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंत्रोळार तावन जोगलावणें मारता आनी अंत्रोळा सकयल आसा ताचेर लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे सोंसतीन ताका भायर रावचो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां खिरीत भाशेन जेजू फारिसेवांक थोडकेन जाबाब दिता तें आमकां मेळटा. फारिसेव सोजमताले की दाविदा पातशाया भाशेन देवाचें राज तांचे मदें परतून एकदां येतलें. मेसियस येवचो आसा आनी दावीद पातशाया भाशेन तो ह्या संवसारान राज चलयतलो. कसलें राजकारण चलयतलो. मुणगे ताची फौज आसतली, बरे तरेन तो लोकांची सेवा करतलो, बरे तरेन सगल्यांक शांती हाडटलो आनी बरे तरेन आपल्या ह्या राज्यान तो राज चलोवन लोकांक अदीक आनी अदीक बरो पातशाय वो बरो राजा कसो तो जियेतलो. पूण जेजू तांकां हें सगळें तांच्या मनांत आसा तें सगळें फिस्कटून उडयता आनी म्हणटा, देवाचें राज तुमचे मदें आसा. तुमी जोण एकलो जावन आसात देवाच्या राजाचे वांगडी. तुमचे मदें आसा कसलें भावपणान तुमी जेन्ना जियेतात तेन्ना देवाचें राज तुमचे मदें आसा. एकामेकाची सेवा चाकरी करतात तेन्ना देवाचें राज तुमचे मदें अदीक विस्तारता. एकामेकाक मोगान तुमी लेखतात, एकामेकाक मानान तुमी लेखतात तेन्ना देवाचें राज तुमचे मदें दिश्टी पडटा. असलें राज विस्तारूंक हांव आयलां. जायते फावटी जायतो लोक तुमकां दिपकोवन म्हणटलो, हो पळय हांगा आसा, तो सुरवंडार आयलो, हो पळय हो दिसता आमकां मसियस कसो, हो पळय तो आपूण परगट करता आपूण मसियस म्हणून. असल्या मनशाच्या फाटल्यान तुमी वचूं नाकात. न्हय म्हूण तुमी पिसाट कशे हाचे ताचो पाटलाव करूंक भोंवनाकात. बाबा ही गोत आयच्या काळार आमचें सवें जाता. जायते फावटी आमचे मदें जायते प्रवचन करनार, जायते बरे तरेन मिलाग्री करनार अशें आमकां दिश्टी पडटात, करतात कशें. पूण आमी पिसाट कशी जायते फावटी तांच्या फाटल्यान धांवता. कित्याक आमचे भितर जें देवाचें राज आसा, आमचे भितर जो देव रिगून आसा, आमचे भितर दिसपटी मिसाचे भेटेन जेजू जो आमच्या काळजान येता ताका उदीक अणभवूंक आमी जायते फावटी विसरता. कित्याक आमी ताका भायल्यान सोदूंक भोंवता. वी आर लुकींग फॉर एक्सटर्नल सायन्स एंड मॅनिफेस्टेशन. गरज आमकां. पूण जायते फावटी जो जेजू आमच्या काळजान आसा, जो आत्मो ताणें आमच्या काळजान रिगोवन दवरला, ताचेर आमी अदीक लक्ष घालूंक आनी आमचें पूर्ण जिवीत अदीक आनी अदीक नवसरणेचें जिवीत करूंक आमकां तो उलो मारता.
आयच्या दिसाक अशींच कितें भाग्यून पावलो फिलेमोन हाका आपले चितीन बरोवन म्हणटा ऑनेसिमूस हाका पयले सुवातेर हांव तुजे सवें धाडटा बोगोस ताणें कितें केलें ताचेर तूं लक्ष घालिनाका आतां ऑनेसिमूस उदीक आपल्या जिवितांत ताणें सुदारप केलां म्हणटूच हांव तुजो भाव कसो ताका धाडटा तुजी सेवा करूंक म्हणटूच ताची सेवा तूं घे ताका मानून घे आनी उदीक खालतिकायेन तुजें जें वावर तूं करता बरेपणीन ते परी ताकाय तुज्या वावरान तुमी सोड कर भाव भयणो चर्च इज अ हायरार्की चर्च इज एन एस्टॅब्लीश एन ऑर्गनायज आमी म्हणटा इन्स्टिट्यूशन वय खरें पूण तातूंत भाव भयणीनो सगळे अधिकाऱ्याचे मनीस आसात ते आमी जाणो पाप साहेब आसा कार्दियाल आसात बिस्प आसात उपरांत पाद्री आसात आनी ताचे उपरांत आमी लौकीक लोक आसात सगल्यांक आमकां एक एकल्याक हे देवाच्या मंदिराचे वांगडी जावंक देव उलो मारता आमी सगळीं ह्या देवाच्या मंदिराचे वांगडी जाता तेन्ना आमी सगळीं भावपणान जियेता तेन्ना अदीक आनी अदीक हें देवाचें मंदीर आमी उकोंड करता आमी सगळीं देवाचें राज आमचे मदें आसा म्हूण जाण जावन आमी सगळीं बरे तरेन सेवे चाकरेन वावुरता तेन्ना देवाचें राज अदीक उकोंड जाता आमी सगळीं एकामेकाची सेवा घेता आनी सेवा करता तेन्ना आमचे मदें देवाचें राज दुसऱ्यांक विस्तारूंक आमी अदीक पावता आयच्या दिसाक जेजू आमकां उलो मारता देवाचें राज तुमचे मदें आसा ल्हान ल्हान कोरण्यांनी ल्हान ल्हान उतरांनी ल्हान ल्हान सेवे चाकरेन आनी खालतिकायेन देवाचें राज विस्तारूंक तुमी वावरात हेंच करूं आमकां सगल्यांक कुरपा मागतना भाग्यूंत लियो आपल्या बरोवपान ह्या धर्मशास्त्रांत अदीक आनी अदीक पोवीस सोबेक हो अखंड वावर करूंक ताणें बोडाय दिली आपल्या जिवितांत बरोवपा करता आसतना ताणें पोवीस सभा खरेंच एक अखंड पोवीस सभा जावची म्हूण ताणें बरयली आनी ह्याच बरोवपांनी ताणें आमकां दाखयलें की जेजू जावन आसा आमचो मस्तक आमी सगळे एकवटान हे पोवीस सभे खातीर वावरूंक हेंच करूंक आमी दिसपोटी आमकां कुरपा आनी बोड मागुया आनी देवाचें राज विस्तारूंक सदांच आमी तयार आसूंक आमच्या ह्या मिसाची भेटेन तांणी 2 दिसाक आमकां कुरपा आनी बोड मागून घेवया गायन घेऊया C19 पेज नंबर 36 C19 Suka fula costa canche samgele cine wate Atta bapa beton tuka undia ani soria wanda Ece ami sumor pitante tu manun gehemun magda Margoresha masaratan misun tunge doyal mona Ece ami sumor pitante tu manun gehemun magda Margoresha masaratan misun tunge doyal mona Sukli sopna gupicikna insangele jinekina Atta bapa betong tuka undian historia bangga Ece ami sumur pitau de tu manun gehemon mata Margonesha masaratan misun tunge doyal mona Ece ami sumur pitau de tu manun gehemon mata Margonesha masaratan misun tunge doyal mona मोशा बाबा भयणीने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सुबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुझे दुलोब मुखामोड तुझे पवित्र सभेचेर पोरजोडून दी
आनी तूंच तिचें जिवीत चलय. अशें आमचे गवणी तुका मानतात तसले जावं आनी तुजो हिंड सगळे कडेन वाडत सुदारत वचूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सोर काडयेंचो तांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लिव तुज्या भक्ताच्या मानाक की परब समोरोबूंक तुजी पोवीस सुबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या नांव वैभवान. उंचर्गीक तुका चोय चोय सर्वेस्पराचे नांव येता तांकां चोय. उंचर्गीक तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मानुएलाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो एक वरस फाटीं तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पुती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंधुनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना.
तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. जेन्ना आमी देवाची कुशी ह्या संवसारांत पाळटल्यो देवाचें राज आमचे मदें विस्तारूंक उदीक सोंपेपण आमकां मेळटलें. तरीच भावना मनान धरून जेसून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पोटली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दीस घा, जे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. देवाचे राज आमचे मदें आसा म्हूण आमकां जागयता असतो जेसू. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुनिया ते म्हज्या भितरेच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू भाशेन आशें हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान किना आंटी मोठाची म्हज्या मोनाची दातना. जेजू भाशेन आशें हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. कालीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगाल देवा खातीर. चिंतना तशी सपनां म्हजीं स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर. जेजू भाशेन आशें हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. म्हज्या मोगान जेजू भाशेन
मोशा देवाक सांगचे हांवें तुझी खुशी मोची खुशी तुझीच खुशी करची तुवें जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. प्रार्थुया. बापा, सुर्गींच्या जेवणान तूं पोसताय ते तुजे पवित्र सोबेक सदां तूं राख आनी चलय. शाण्यांन आनी दिरादीक गवड्या खाल तुजी सेवा करूंक तिका स्वतंत्रताय मेळूं आनी आपलो भावार्थी अकोंड सांबाळूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. आयकल्या उतराच्या उजवाडान संवसारान आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पासनान संवसारान आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच कोशी क्रिस्तांव जावच्या. सस्नाच्या जिविता वाटेर तुवें आमकां सांबाळून दवरदोनिया. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सस्नाच्या जिविता वाटेर तुवें आमकां सांबाळून दवरदोनिया.